18 जून म्हणल्यारूच पुरो जांकां हो दीस आनी ताजें महत्व खबर आसा ताच्या आंगार कांटो उबो रावता. पूण आयचे पिळगेक खऱ्यांनीच ह्या दिसाचें महत्व खबर आसा काय कितें हो एक प्रश्नूच आसा. पळयात पणजेच्या 18 जून रस्त्या विशीं गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. आमकां फादर्स डे, मदर्स डे आनी आतां व्हडा प्रमाणात मनयतात तो व्हॅलेंटायन डे लेगीत खबर आसा. जायत्या जाणांचे वाडदीसूय आमी उगडासान दवरतात. पूण ज्या दिसान आमचें तुमचें नशीब बदललें, ज्या दिसान गोंयकारांच्या मनात क्रांतीची वात पेटयली, तो दीस आमकां खऱ्यांनीच याद आसा काय कितें? पणजेचो 18 जून रस्तो क्रांती दिसाची उगडास करून दिता. गोंय मुक्तीची कीट ह्याच दिसा पेटिल्ली. दोतोर राम मनोहर लोहियान ह्याच दिसा गोंयकारांच्या मनात क्रांतीची कीट पेटयली. गोयचे क्रांतीची उगडास करून दिवपी ह्या 18 जून रस्त्याक गोयचे लोक विसरल्यात कशें दिसून येता. 18 जून म्हणजे आमचे गोंयचे कितें तरी गोवा फ्रिडम स्ट्रगल समथींग इट इज रिलेटेड टू. भोवतेक गोंयकारांक 18 जून म्हळ्यार कितें तें खबर आसा. पूण ह्या दिसाची याद करून 18 जून रस्त्या विशीं जेन्ना कांय जाणांक विचारलें तेन्ना तांचे कडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना. 18 जून म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इट्स अ revolution day. I think this Jay Prakash Nair something has come that day. I feel like that. Once Jay Prakash Nair made a meeting for our liberation, to remember that this road might be put his name. This is 18 June road. What I feel like that. एक्चुली तो हांगासल्यान कितें तरी तेन्ना 18 जुनाच्या दिसा कितें चळवळ जाल्ली आनी अशी ते चळवळ घेवन ते आझाद मैदानाचेर गेल्ले ह्या बाजून. 18 जून रस्त्याचो उल्लेख केल्या कांय जाणांनी तर पळ काडलो. 18 जुनाक क्रांती दीस मनयतात हें कितल्या गोंयकारांक खबर आसा हें जाणून घेवपाचो आमी यत्न केलो. पूण कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया अजापीत करपा सारक्यो आशिल्ल्यो. ना, आय एम फ्रॉम मारगांव. तितले कांय आयडिया ना म्हाका 18 जुनाचे. 18 जून बाकीच्या देशा खातीर 18 जून ही तारीख एक नॉर्मल तारीख आसतली, पूण गोंया खातीर ह्या तारखेक भोव म्हत्व. 18 जून म्हणटा तो गोंय क्रांती दीस. गोंय मुक्तीची पयली स्पार्क म्हणटा ती पयली किट्टी ह्या दिसा पेटलेली. राम मनोहर लोहियान कसले प्रमोशन न करता, कोणाक आव्हान न करता, डायरेक्ट लोहिया मैदान, आतां तें लोहिया मैदान म्हणून त्या नांवान फेमस आसा, त्या लोहिया मैदानाचेर भाशण केल्लें आनी एक जनसागराचो लोट त्या भाशण आयकूंक येयल्लें आनी तेन्नाच्यान ही खरी क्रांती सुरू जाली. गोंय कितें आयज आसा तेजी तो फावंडेशन स्टोन म्हणटा तो बुनयादी फातर त्या 18 जुना दिसा लागलेलो. आयज आमी आसात 18 जून रोडार. 18 जून रोडार अशी कितलीशीच आस्थापनां आसा, फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं हांगासर आपलो वेवसाय करता. लोक कितलेशे हांगासर भेट दिता, तरणाटे हांगा भेट दिता. आमी तांकां आयज 18 जून कितें ह्या दिसा कितें जालें हें विचारलें. पूण तेंचे थोड्यांचे रिप्लाय खूबच सरप्रायझींग आसले आयकूंक. ज्या तरेन तेंच्यांनी रिप्लाय दिला त्या प्रमाण खऱ्यांनीच आमचो जो गोंयचो इतिहास आसा, गोंय फ्रिडम स्ट्रगल तो इतिहास हो लोकां मेरेन सामको पावना काय कितें. वेस्टर्न कल्चरा प्रमाणे खूब डे येतात, त्या लोकांक खबर आसता, ते सेलेब्रेटी करता. पूण 18 जून हो दीस आजुनूय लोकां भितर खरो तो कितें आजुनूय तो ते इतिहासाच्या रुपांत तो लोकां मेरेन पावल्लो ना. खंय तरी शालेय अभ्यासक्रमान आनी खंय तरी एक जनरल एप्टिट्यूड टेस्टीन हो खंय तरी इतिहास आसा गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल हो खंय तरी एक आस्पावन घेवपाची एक भोव गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान स्वातीराव सयत, स्पेशल करस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार.